वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो सांज जाली असा 6 जाला आणि आयज न्ही तुमकां हांव माझे इवनिंग टू नाईट रुटीन शेअर करता. ओके, सो लास्ट टाइम तुमकां माझे मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन शेअर केलेले. सो आयज तुमकां न्ही हांव माझे इवनिंग टू नाईट रुटीन हांव शेअर करतले. तर कितें कितें करता हांव ते सगळें तुमकां शेअर करतले. पण जे मॉर्निंग रुटीन आसता पळय तशें नासता, मातशें तशी कामां नासता, सांजचे आसता पळय चड कामां बी कांय नासता, फ्री आसता मातशें. सकाळचेच मातशें सामकें चड कामां आसता, हय का न्ही? तुम्ही पयलें आसतलें म्हणजे मॉर्निंग रुटीन. सो आयज म्हटल्यार तुमकां इवनिंग टू नाईट रुटीन शेअर करया म्हणून. सो जस्ट आतां 6 जाला, जस्ट न्हांवून येयलें हांव. आयज न्ही ऑयल लायलेलें हांवें, ताका लागून ऑयल लावून जस्ट न्हांवून येयलें. तुमकां खबर आहा 3 सुमार जाता आमचें सगळें जेवण बिवण, आयदनां घास हें म्हटलें 3 जाता. मागीर रित्वी न्हिदता. ओके, तेन्ना दनपारचें आमी अशें कांय व्हडलेंशें काम नासता आमकां. केन्ना केन्ना हांव एडिटींग करता, ना केन्ना टीव्ही पळयता, केन्ना केन्ना हांव न्हिदता. सो मागीर आमचें सांजचें रुटीन स्टार्ट जाता परत. हेजे अभ्यास घे, मागीर कितें आहा तें करपाचें, रांदपाचें बीन तें सगळें. सो आयज म्हटलें तुमकां शेअर करया. सो इवनिंग टू नाईट म्हणजे कितें कितें रुटीन आसता तें आयज तुमकां हांव शेअर करतलें. तो जस्ट रित्वीक उठला आतां 3 सुमार, 3:30 न्हिदलो तो. जस्ट उठला आणि शिव आयज 3 येयला जेवपाक. आयज ताका इव्हेंट आहा पणजी. सो 3 येयलो, जेवून तो गेलो. मागीर जस्ट हांव एडिटींग करतालें, मागीर तेल लायलेलें हांवें तकलेर. सो न्हांवून बीन येयलें हांव. आनी आयज सांगू सकाळच्यान पावस आहा, जालें स्टार्ट जाता पावसाच्या. कितें रे सकाळच्यान पावस आहा, अजून बारीक पडटा. सो आतां मातशें अजून मातशें कितें स्कुलान उदीक भरला खंय, तेजे फाटल्यान ग्रावंड आहा न्ही, उदीक भरला खंय. सो आयज मातशें तितली गरमी ना, मातशें थंड जाला. चड ना, आहा मातशी गरमी, पण कंटिन्यूस पडत रावलें न्ही मागीर थंड जातलें. सो कंटिन्यूस पावस आहा आयज, सोंपोंक ना. सो आतां जस्ट न्हांवून बी येयलें, रितीक उठला. सो आतां करूंक जाय आमकां च्या. सो केन्ना केन्ना 5:30 किंवा 6 अशें आमचें टायमींग आसता च्या पिवपाचें. हांव उठता तेन्ना, कित्याक हांव सांजचो च्या पिना, फक्त सकाळचें एकूच टायम च्या पिता. तर म्हाका कोणें कमेंट केल्लें की रित्विकाक च्या दिनाका दूध दी म्हणून. एक्चुली जालें की खबर आहा, जेन्ना रित्वी फर्स्ट आसलेलें पळय तेन्ना ताका आमी सकाळचें दूध दितालें सकाळीं. एक दीस तो दूध पिवन गेलो व्हॅनीन, ताणें उलटी केल्ली, वॉमिटींग केलें दूध. सो तेन्नाच्यान तो दूध पिवपाक न्ही हें करता, सकाळचें दूध पियत ना. खुबदां आमी ताका ट्राय केलें दिवपाचें, आपलें दूध नाकात म्हणटा. ताका लागून आमी सकाळचें ताका फोर्स करना, फक्त एकूच टायम तो दूध च्या पिता. सांजचें कांयच नाका, सांजचें फक्त खावपाक जाय कितें तरी. तर केन्ना केन्ना आमी कितें कितें करत आसता आमगे सांजचें. सो आतां पावस स्टार्ट जाला, बरें थंड जातलें, तर बरें बरें स्नॅक्स रेसिपी बी घेवन येता तुमकां आयज. सो आयज हें हाडलेलें आतां काल हें कितें वेजीस, पोटेटो वेजीस, ताका तुका खूब आवडटा. तो म्हणटा फ्राय करया, तो च्या पिवचो ना, आमी पितली. ओके, तुमकां भायले व्यू दाखयता. बरो आहा, मातशें काळोख जाला परत आनी बारीक पावस पडटा. थंय पळय कितलो काळोख जाला, बरी दिसली आयज. आतां आनी भायर कोण ना भुरगे, पावस न्ही, नाल्यार भुरगे हांगा भोंवता, खेळटात, बोवाळ आसता भुरग्यांचो. पळयात. ओके, चला या किचनान. आनी हो पळय सायकल भितर हाडला. आतां भायर सायकल खेळोंक मेळना न्ही, सायकल भितर हाडला आनी प्या करता. आतां कितें रे? हां कितें? सावकास खेळ, ते भिंतीर टायर मारनाका. ताका कितले वेळ सांगलें सायकल भितर हाडनाका म्हणून आयकाच ना. तो हांगाच खेळटा खा आपूण, म्हणजे आसूं म्हटलें, खेळोनी म्हटलें. मातसो खेळटलो आनी मागीर तेजे स्टडीज आहा. ओके, सो चला आतां करया आमी पोटेटो वेजीस फ्राय करया, च्या पिवया, अशें आमचें इवनिंग स्टार्ट जाता. ओके, चला दाखयता सगळें हाय म्हण. आं, सो हें वेजीस न्ही आमचें फेवरेट, म्हाका हें खूब आवडटा, खावपाक बरें लागता. कोणें ट्राय बी करना न्ही, हें तुमी एकदां ट्राय करा आतां. अशें आसता, म्हणजे अशें आसता बटाट, आनी ताका कितें हांगा लायलेलें आहा, म्हणजे कितें पिठान ताका डीप केला दिसता, आनी कितें तरी मसाला बी लायला. पण खावपाक कितें सांगू तुमकां, एकदम टेस्टी लागता. सो हांगासर तेल दवरलां हांवें, तापलां, आनी हांगासर हांवें दवरला च्या. आनी हो विंडो सपोज ओपन आसलें न्ही, गॅस लागत ना, हो बंद कर. हांगाच्यान न्ही बरो वारो येता, हो बंद करता. सो पयलीं न्ही आमी ते फ्रेंच फ्रायज आसता पळय ते हाडटाले. जेन्ना आमी लास्ट टायम हाडलेलें, ट्राय करया म्हटलें हें,
सो हें खूब आवडलें म्हाका. सो आतां तें हाडपाचें आमी बंद केलें. आतां हेंच हाडटा. बरें एकानी फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें न्ही पळया बरें फ्राय जाल्लें आसा. काडून घेता. तो जाय तितले काडून फ्राय करपाचें आनी अशें पॅक करून असलें मेळटा एमेझॉनान क्लिप. ओके ताका पॅक करपाचें. हें पळय सामकें घट बसता सारकें. मागीर हेका परत डीप फ्रिजीन दवरपाचें. घे रे रितिका सगळें हाडून दिवंक जाय. व्हडलो हो तो बसल्या कडेन सगळें तोंड पळय. घे टोमॅटो सॉस. चिली न्हू टोमॅटो सॉस. बुडोवन खा बरें लागता. तीख ना रे खा रे काय जायना. मम्मी म्हणटा शिवा भाजून दवर कर. भाजून दवरल्यार ते बरें लागना थंडात ते. तो म्हणटा तो येवनी तो येताना मागीर भाजपाक काय प्रॉब्लेम ना. तो काय येना सांजचे ताका लागून ताका थोडो दवरला हांवें. केन्ना मम्मी च्या करून दवरता तो मागीर येत ना मागीर ताका लागून. तो काय करून दवरना जेन्ना तो येता तेन्नाच करपाचें. सो हें पळयात हें म्हाजें शॅर. ओके आनी मम्मी बसला भायर. बरें आरे हां बरें आं तीक तीक म्हणटालो मरे बेश्टो. मम्मी बसला हांगा. आयज म्हटलें हांगा च्या पिवया कित्याक पावस पडटा मातशें थंड जाला. आयज हांव हांगा रावन च्या पितलें. हांगा इतलें बरें बाल्कनी आसा. हांगा बसून आमी चाय पियात ना न्ही गे. हय सो म्हाजे कडेन एक हें आसलेलें. म्हाका एक सबस्क्रायबर आमगेर येयल्ली पळय तिणें म्हाका मेपल सिरप दिल्लें. खाली जालें आमगेर च्या चपाती वांगडा खावन. सो बाटली अशें कलर केला हांवें आनी ताका न्ही मेपल लीफ आसता पळय तेंच कलर मारला हांवें पळोवन. सो हो एक हांगा दवरला आनी हो एक तुमकां सांगलेलें न्ही हांवें ताका एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ बरयलां हांवें. सो जालें. आनी खूब अशें बाटली आहा करूंक जाय. एकदां तें करूंक बसलें न्ही तेंच टायम वयता ताका लागून करना हांव. ओके चला च्या पिता मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. पेलाचे वर पेलो अशें ते खंय येता गे बेंगलूर येतात. बेंगलूर रेस्टॉरंटान हें पळयात. मम्मीचें न्ही येता पेलो ती खंयचे ग्लासान बी पिना हेंच हें पळया. आनी सामको काळोख जाला तो पळय चवटेन काळोख जाला. सो कोणेन पोटेटो वेजीस ट्राय करून ना न्ही तांकां सांगता मुद्दम तुमी ट्राय करात. तर मागीर ते फ्रेंच फ्रायज बी हाडपाचे तुमी विसरतले. हाडचेच ना तुमी. ते कांयच ना खाय तो खावून सारकें मीठ भरलेलें आसा हितून. म्हाका तें अजिबात आवडना. हें बरें आहा मुद्दम ट्राय करात बेस्ट लागता. बरें व्हडलो पावस पडून मम्मी लागला फाटल्यान हें कर तें कर तें कर स्नॅक्स वडा पाव कर हें कर तें कर सगळें येतली तुमकां रेसिपी. मातसो बरो पावस पडूं न्ही कित्याक खबरा जेन्ना बरें पावस पडटा थंड आसता पळय तेन्ना न्ही असलें गरम गरम खावंक न्ही खूब मजा येता. ना जाल्यार न्ही कांय फायदो ना. ताका लागून आमी कांयच करूं ना. सो रावल्लें हांव जेन्ना पावस पडटलें तेन्ना करतलें म्हणून. सो तुमकां आतां येतलें. ओके च्या पिता मागीर मेळटा तुमकां. चला सो गरम गरम खालें. घाम पळय कसलें आजून बरो येवना न्ही पावस आनी काळोख जाला. हें पळयात. शिवातान कॉल केल्लें म्हाका. शिवान इव्हेंटाक आहा आतां रातचो बी जेवपाक येवचो ना तो. दनपारात जेवून गेलो आनी आमी हांगा चाय पिताय पळोवन ताका कितें जालें चाय पी खंय. तांकां ते इव्हेंटाक चाय बी कांय ना. कसलें इव्हेंट तेंचें चाच ना खंय. आनी ताका न्ही सांजचे च्या जायच शिवनाताक. आनी ते इव्हेंटा अशें आसा की एकदां तूं भितर घुसलें न्ही तुका तें भायर येवंक मेळना. ताका लागून आनी लागीं रेस्टॉरंट बी आसता बरें आहा. इफ लागीं रेस्टॉरंट गाडो बिडो ना न्ही जाल्यार तें हाल जाता. नाल्यार तो भायर वचून पिवन येता गाडो बी आसलें. कितें आवाज तुजो. ओके चाय पिवन जाल्लें आसा. मातशें किचन क्लीन करता कित्याक तेन्ना किचन क्लीन केल्यार बरें. तेल बी उसळ्ळा. ते फ्राय भाजता न्ही सारकें तेल उसळटा सारकें ताका लागून. सो किचन क्लीन करता आनी आयदनां घासून घेता.
तो जस्ट चाय पिवन जाल्ले आसा. तो आतां येयला हांव किचनान क्लिनींग करपाक. कित्याक ते फ्राय बीन केल्ले न्ही तेल बीन सगळें उसळटा. सो तेन्नाचे तेन्ना पुसल्यार न्ही बरें. पण रातचें न्ही हांव मातशें डीप क्लीन करता, म्हणजे क्रीम बीन लावन न्ही बरें पुसून काडटा. सो आतां न्ही हांवें बेश्टेच पुसून काडलां आनी जे चाय पिलेले आयदन बीन न्ही हांवें सगळे वॉश केले. सो हांगासर न्ही म्हजें किचनचें काम जाल्लें आसा. तो सांजचें न्ही हांव म्हजें एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ आहा पळय तें रातचें ऑन करता हांव, बरी दिसता पळोवपाक. मागीर हांव थोडेशें फ्रेशनर लायता, रुमान न्ही एक बरो वास येता. तें जालें की मागीर सांज जाल्ली आसा, देवाक दिवो लावंक जाय. तो दिवो लावून जालें की म्हजें काम आसता रित्विकाचें बीन स्टडीज बीन घेवपाचें. सो सारकें 7 सुमार न्ही हांव स्टार्ट करता रित्विकाचे स्टडीज बीन घेवपाक. तो हयशी न्ही तो त्या रुमान बसता स्टडीज करपाक, ताका धाकटेशें टेबल आहा न्ही तो थंय बसता. तो आयज पावलो आपण हांगाच बसता कित्याक भितर न्ही मातशें गरम जाता ताका लागून. सो पावस पडटा पण तितलें अजून थंड जावंक ना. सो तो पावलो आपूण हांगा भायर बसता. सो सारकें 7 तेजें घेवन बसता हांव स्टडीज करपाक. तो स्टडीजाच्या बाबतींत न्ही स्टार्टींग जेन्ना स्टडीज घेवंक बसता पळय हांव पयलीं न्ही तेजें हांव सगळें टॅक्सबूक रीड करून घेता. म्हणजे जे तांकां लेसन बी शिकयला पळय टॅक्सबूक रीड करून घेता. टॅक्सबूक न्ही मस्ट आहा, टॅक्सबूक रीड करपाक भुरग्यांक कळोंक जाय. कित्याक खबर आहा फक्त नोटबुकांतलें लर्न करून स्कुलान वचप हें बरें न्ही. सो टॅक्सबूक रीड न्ही इज मस्ट आहा. तर तुमकां हांव सजेस्ट करता की भुरग्यांक न्ही टॅक्सबूक न्ही रीड करपाक सांगा सदांच. जे तांकां लेसन शिकयता पळय सदांच तांकां टॅक्सबूक रीड करपाक सांगा. कित्याक आतांच तांकां न्ही संवय जावंक जाय टॅक्सबूक बी रीड करपाक. ना की आतां भुरगे फक्त नोटबुकांतलें स्टडी करून वयता एग्जामी टायमार. सो तेजें हांव पयलीं न्ही सगळें टॅक्सबूक रीड करून घेता. मागीर न्ही तेजें कितें डिक्टेशन बी वर्ड बीन आसता दिता तांकां टिचर बीन ते तेजें हांव सगळें बरोवन घेता, लर्न करून घेता. तो आतां जस्ट स्कूल स्टार्ट जाल्लें आसा, कांय इतले स्टडीज ना. पण जेन्ना तांकां दिता पळय थोडे थोडे तेन्ना तेजें घेवन दवरता हांव. कित्याक खबर आहा मागीर एग्जामी टायमार सामकें बर्डन पडटा. म्हाका तर पडटा ताकाय पडटा, ताका तर मागीर शिकपाक नाका आतां इतलें बर्डन पडलें की. सो जेन्ना तांकां थोडे थोडे दिता पळय तेन्नाच हांव सगळे स्टडीज आपण घेवन दवरता. सो मागीर कितें जाता बरें एग्जाम टायमार तेन्ना तांकां इतले त्रास पडना, फक्त रिवायज करपाचें आनी वचपाचें. सो हांगासर तेजे स्टडीज जाल्ले आसा. सो आतां येयला हांव तेजें बूक पॅक म्हणजे बॅग पॅक करपाक. बॅग पॅक तोच करता, फक्त हांव बसून पळयता तो कितें पॅक करता. म्हणजे केन्ना केन्ना रॉंग बूक बीन तो स्कुलान व्हरता ताका लागून हांव त्या वेळार बसून सगळें बॅग पॅक करून घेता. तो हांगासर सगळें जाल्लें आसा. ओके, तर थोड्या वेळान तुमकां हांव मेळटा. हो पळय हांगासर गार्डना येयला भशेन खंय सायकल जस्ट स्टडी जालें आतां सायकल मारता. कितें मॅजीक कसलें मॅजीक शिवान सांगलें ताका हांव खेळनाका म्हणून तो म्हणटा पळय आं पुरो चल आतां खंय वयता आं वच गार्डनान. सो आतां हांव येयला किचनान. तुवें स्टडीज जालें. सो जशें की तुमकां हांवें पयलीं सांगलां की आमगे न्ही रातचें न्ही शीत बीन जेयना आमी, चपाती भाजी अशें आमी करतात. ओके, शीत तशी कमीच आमी शीत जेयनात म्हणजे रातचें. सकाळची कितें भाजी बी आसल्यार न्ही रातची आमी चपाती बीन कितें करतात. सो आयज सकाळीं न्ही आयज दनपारा जेवणाक सोलकडी केल्लेलें आनी कच्चे हें आसता पळय केळी तें फ्राय केल्लेलें. सो म्हटल्यार रातची आतां चपाती आनी भाजी करया. ओके, जे आतां हांव तुमकां भाजी हांव शेअर करतलें पळय तुमी ब्रेकफास्टाक भुरग्यांक टिफिनाक बी तुमी घालून दिवं शकता, एकदम बरें लागता. ओके, सो शिव योजना एक तो मोबालो इव्हेंट आहा पळय थंय जेता मोबालो थंय जेवण आहा पळय. ओके, तो आयज हांव करता पनीर भुर्जी. खूब इजी, 2 भशेन आसता पनीर भुर्जी जे आमगे करता. सो एक ड्राय आनी विथ ग्रेवी मातशें पातळ आसता. सो आयज हांव ड्राय करतलें. ओके, आनी नेक्स्ट टायम तुमकां विथ ग्रेवी दाखयतलें हांव. जे ड्राय आहा पळय तुमी भुरग्यांक टिफिनाक तुमी दिवं शकता. ओके, हांव तुका सेम अशेंच ताका केन्ना केन्ना पनीर भुर्जी बीन करून दिता चपाती वांगडा, तें बरें लागता. ओके, सो जेन्ना हांव स्टडीज घेतालें मम्मी सगळें हांगा रेडी करून दवरला. हे पळयात कांदो बिनो सगळें कट करून दवरला. ओके, चड टायम वेस्ट करपा नाका. आनी डव कालोवन दवरला, चपातीचें पीठ बीन कालोवन दवरला. ओके, सो आतां आमी करया पनीर भुर्जी. खूब इजी आसा करपाक. ओके, चड व्हडलेशें कांय ना, खूब इजी आहा. ओके, सो नेक्स्ट टायम तुमकां विथ ग्रेवी हांव शेअर करता. ओके, चला. सो आतां न्ही जस्ट स्कूल स्टार्ट जाला न्ही इतले स्टडीज बीन कांय नासता. जस्ट थोडे थोडे दिला हांकां. जेन्ना मागीर मागीर तांकां न्ही खूब आसता. आनी जेन्ना हांव 7 बसता पळय ताका शिकोवपाक अशें 9 पर्यंत जायत ना, इतले आसता तेंचे स्टडीज. सो आतां मातशें बेगीन जालें कित्याक चड कांय ना म्हणून. ओके, चला दाखयता तुमकां पनीर भुर्जी हांवें हांगा कितें कितें घेतला. सो हांगा पळयात 4 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. आनी हांगासर एक सिमला मिरची, एक डब्बू मिरची कट करून घेतला. तुमी जाय जाल्यार कलर आसता पळय ते कॅप्सिकम तुमी ते बीन घेवं शकता. आनी हांगासर कोथमीर चॉप करून दवरला. हांगासर 3 टोमॅटो चॉप करून घेतला.
सो हांगासर पनीर न्ही हांवें ग्रेट करून घेतला. जेन्ना पनीर भुर्जी करता पळय पनीर न्ही ग्रेट करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें हो हॅडसन पनीर घेतला. म्हणजे एक पॅकेट हो एक पॅकेट आसा 200 ग्राम. सो हांवें न्ही हांगा 2 पॅकेट यूज केला म्हणजे 400 ग्राम पनीर आसा हें. ओके सो चला करया आमी आतां पनीर भुर्जी. आनी हांगासर पळयात पीठ कालून दवरला. सो हांगासर हे पळय एक व्हडलो चमचो न्ही हांवें लसूण घेतला चॉप करून. एक 3 न्ही चिलीज घेतला. तुमकां चड तिखट जाल्यार तुमी चड घालूं शकता. आनी एक धाकटो चमचो हांवें आलें घेतला. हेज्या जाग्यार तुमी आलें लसूण पेस्ट घालूनूय करूं शकता. पण भुर्जी करतना न्ही आलें लसूण चॉप करून घालात. टेस्ट बरो येता. खातना न्ही लसूण लागले न्ही आनी टेस्ट बरो येता. सो हांव केन्ना भुर्जी करतना पेस्ट घालना अशें हांव चॉप करून घालता. सो हांगासर न्ही हांवें बऱ्या कढाई दवरला. आतां तूं घालता एक 2 किंवा 3 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल न्ही हांगा तापलेलें आसा. आतां घालता एक 2 धाकटो चमचो जिरा. सो जिरा न्ही हांगा बरें फ्राय जाल्लें आसा. आतां घालता लसूण एक व्हडलो चमचो, चिली आनी आलें. आतां न्ही आमकां हें जस्ट एक 30 सेकंड आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. चड ब्रावन करनाका कित्याक खावपाक तें बरें लागचें ना. जस्ट एक 30 सेकंड न्ही आमी हेका फ्राय करून घेवया. सो हें फ्राय जाल्लें आसा बरें. आतां घालया आमी कांदे. सो हांगासर न्ही 4 कांदे हांवें चॉप करून घेतला. आतां फ्लेम मिडियम दवरात आनी हेका न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. एक 10 मिनटांनी आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांगा बरें फ्राय जाल्लें आसा. एका आनी 10 मिनटांनी हांवें लो फ्लेमीन न्ही बरें फ्राय करून घेतला. सो आतां घालया आमी टोमॅटो. हांवें हांगा 3 टोमॅटो चॉप करून घेतला. सो मीठ घालता चवीनुसार. सो हेका बरें मिक्स करून घेवया आनी एक जस्ट एक 5 मिनटांनी आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जावंक जाय. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा आनी टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जाला. फ्लेम आपली लो करात. आतां तितून घालता हाफ टीस्पून हळदी पावडर, 2 टीस्पून रेड चिली पावडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पावडर. सो आतां घालता हांव एक व्हडलो चमचो कसुरी मेथी. सो बरें एका मिक्स करून घ्या. एक जस्ट आमकां एक 2-3 मिनटांनी मिडियम फ्लेमीनी आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो हेका न्ही हांवें 2-3 मिनटां बरें कूक करून घेतला. सो आतां हांव घालता 1 टीस्पून गरम मसाला आनी हांगासर हांव घालता बटर. सो हांगासर न्ही एक 2 धाकटो चमचो म्हणजे हो पॅकेट मेळटा पळय अशें ते हांव 2 पॅकेट घालता बटर. सो हांगासर न्ही आमकां 2 व्हडलो चमचो बटर घालूंक जाय. सो बरें एका मिक्स करून घ्या. सो ह्या स्टेजीर हांव घालता कॅप्सिकम. कॅप्सिकमाक कूक जावपाक न्ही चड टायम लागना. सो आतां हांव कॅप्सिकम घालता. सो बरें तेका मिक्स करा आनी जस्ट 1-2 मिनटांनी आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव थोडेशें उदक. चड ना एक 1/4 कप चलता. ओके एक 1/4 कप उदक घालता हांव आनी उदक घालून एक आनी 3-4 मिनटांनी बरें कूक करून घेवंक जाय. सो आनीक थोडेशें उदक घालता बस. सो हेका न्ही 3-4 मिनटांनी बरें शिजोवन घेवया. सो हें पळयात हें रेडी आसा. 3-4 मिनटांनी हेका बरें हांवें शिजोवन घेतला. सो आतां आमी घालया पनीर. आतां बरें तेका मिक्स करून घ्या. सो हेका न्ही हांवें बरें मिक्स केला. आतां धांपोवन न्ही आमकां एक लो फ्लेमीन न्ही एक 3 ते 4 मिनटांनी हेका आमकां कूक करून घेवंक जाय. तो हें जाल्लें आसा. ओके सो हें पळयात. सो आतां फायनल चॉप केलेलें कोथमीर. सो हांगासर पनीर भुर्जी रेडी. ट्राय करून पळयात एकदम बरें लागता. ओके तो हें जाल्लें आसा. आतां हांव वयता चपाती करपाक.
हात धुल रे, हात धुलो घे. ऋतिकाची फेवरेट. आणि सकाळी ते बनाना फ्राय केल्ले. मँगो ओके तुमकां आपयला ऋतिकान जेवपाक. आतां यो खंय खावून सांग ऋतिकाची फेवरेट ते न्हू रे. मशरूम सॉरी हे पनीर भुर्जी खावून सांग. गरम आसा सावकाश टेस्टी आहा जेव. जस्ट चपाती करपाक नाका आतां घामा सारके बुडटा आनी भायर पडटा बारीक पावस चड ना बारीक पडटा. ओके चपाती जाल्ले आसा अजून किचन बी क्लीन कांय करूं ना कितें हां अजून किचन बी क्लीन कांय करूं ना बट जेवन घेता. ओके चला जेता मागीर मेळटा तुमकां चला. सो आतां आमी बसला डिनर करपाक. ऋतीक थंय बसला आमी हांगा बसला. सो ह्या टायमांनी आमी शिवनाथाक खूब मिस करता कित्याक शिवनाथ ना जाल्यार न्ही आमकां इतलें मजा येना जेवपाक कित्याक आमी सगळें वांगडा बसून जेता न्ही. आनी हांगासर हांवें एकूच मँगो आसलेले ते मँगो कट केले. ऋतीक वापरलो मँगो कट कर म्हणून. सो एक आसलेले मँगो कट केले. सो आमचें डिनर जाल्लें आसा हांगासर. सो मागीर आयलें हांव किचनान क्लीन करपाक. सो आमगेर न्ही रातचे टायमार जे जेता आमी जेवण बीन केलेलें आयदनां बी आसता पळय हांव रातचेच वॉश करता कित्याक खबर अशें म्हजी मम्मी म्हणटा की रातचे अशें आयदनां बीन दवरूंक जायना खंय. सो त्यात मम्मीची म्हाका संवय लागला. सो रातचे आमी केन्नाच अशें आयदनां बीन दवरना. सो रातचे न्ही आमकां किचन सामकें क्लीन जाय कित्याक खबर आहा सकाळ जेन्ना आमी उठ्ठा पळय जेन्ना आमी किचनान वयता पळय किचन सामकें क्लीन आसूंक जाय जाल्यार मातशें पळोवपाक बरी दिसता. कित्याक जाता नाजाल्यार रातचे जेलेलें आयदन मागीर सकाळीं ब्रेकफास्टचें आयदन तें मागीर चड जाता. सो ताका लागून न्ही केन्नाच न्ही आमी न्ही रातचे अशें आयदनां बीन दवरना. सगळें क्लीन करून घासून सामकें किचन सामकें चकाचक करून दवरता जाल्यार आमकां न्हीद पडटा. सो सगळें हांव हांगासर पुसोन काडटा आनी चिमणी आतां हांव सदांच पुसपाचें चिंतलां नाजाल्यार तुमकां खबर आहा न्ही सामकी धूळ पडटा. सो बरें पडटा सदां पुसल्यार अशें जेन्ना टायम मेळ्ळ्यार पुसून काडपाचें हय का न्ही. सो सगळें हांवें पुसून काडलें बरे भशेन आनी ते चिमणीचे सकयल ते आसता न्ही फिल्टर ताका कॉटन हातून टिश्यू पेपरांनी हांव पुसून काडटा कित्याक तें ऑयल बीन थंय जमा जाल्लें आसता. सो अशें हांवें नॅटार पयल्लें आं की तेन्ना तेन्नाच खंय टिश्यू पेपरांक ताका पुसून काडूं जाय खंय तितलें ऑयल बीन थंय जमा जायना. सो थंयचें सगळें काम जाल्लें आसा म्हाजें. सो गॅस टॉप चिमणी बीन सगळें हांवें बरे भशेन पुसून काडलें. सो लास्टाक म्हजें काम उरलां तें आयदनां घासपाचें. आतां सगळें आयदनां घासून घेता हांव आनी आतां स्कूल स्टार्ट जाल्लें आसा. सो रातचें न्ही आमी मातशें बेगिना न्हिदता म्हणजे 10 साडे 10 जाता आमकां कित्याक आतां सकाळचें बेगिना उठचें पडटा न्ही ताका लागून. आनी चडशी न्ही हांव भाजी बीन आहा पळय सकाळींच करून दवरता कित्याक रातचें आनी करपाक न्ही सामकें वाज येता किचनान. फक्त आमी चपाती करता हांव चुकोन केन्ना उरल्यार म्हाज्या रातचें करता हांव भाजी नाजाल्यार हांव सकाळींच भाजी करून दवरता हांव. सो हांगासर हांवें स्टँड बीन धुलेलें न्ही बरें ताका पुसोन दवरता आनी हांव रातचें न्ही ऋतिकाक न्ही दूद दिता म्हणजे हळद घालून. ताका पिवपाक आवडना दूद ताका अजिबात पिवपाक आवडना पण ताका हांवें फोर्स करता हांव ताका पिवपाक. सो हळद घालून ताका दिता हांव आनी तें दूद दवरलें की तें तोंड वांकडें येता त्या पळय ओग्गी बसला सारको मागीर पिता तो टेंशन ना. सो किचनचें सगळें काम जालें की न्ही हांव रेगुलेटर बंद करता. ओके रातचें न्ही रेगुलेटर बंद दवरात ऑन दवरनाकात. सो हें सगळें काम जालें की मागीर हांव आयलें टॉयलेटीन ब्रश करपाक. सो 2 टायम ब्रश करपाची संवय करात आं कित्याक रातचें आमी कितें खाता बीन न्ही तें मागीर रातचें दांत बीन किट्टा बीन ताका लागून 2 टायम तुमी ब्रश करात. टायम कोणाकडेन नासता बट टायम काडूंकूच जाय हय का न्ही. सो ब्रश करून जालें की मागीर बरें फेस वॉशान तुमी फेस वॉश करात. फेस वॉश करून जालें की मागीर तुमकां सांगता की रातचें न्हिदतना मॉइश्चरायझर क्रीम नाजाल्यार हें तुजें अलोवेरा जॅल लावून तुमी न्हिदात. हांव न्ही अलोवेरा जॅल लायता तोंडा फेसाक बरें आं एक मॉइश्चरायझराचें काम करता. केन्ना केन्ना हांव न्ही विटामीन ई कॅप्सूल लायता तें फक्त हांव विकांतल्यान एकूचदां लायता कित्याक म्हाजें फेस आहा पळय ऑयली आसा. जे कोणाचें ऑयली फेस आहा पळय तेंच्यांनी विकांतल्यान एकूचदां विटामीन ई कॅप्सूल लावंक जाय. सो आयज हांव लायता जॅल तो जॅल बरें लावून न्ही बरें ताका मसाज करूंक जाय. मागीर गळ्या कडेन बीन ताका बरें लावून घेयात बरें ताका मसाज करून रातचें न्हिदोंक जाय. ओके सो तुमकां हांव सजेस्ट करता अलोवेरा जॅल लायात रातचें न्हिदताना. इतलें एक्सपेन्सीव ना तें ओके ओके खूब चीप आसा मेळटा तें मार्केटान एमॅझॉनानूय मेळटा. सो हांगा म्हाजें सगळें नायट रुटीन केअर म्हणटा पळय तें जाल्लें आसा. सो मागीर ऋत्वीक दूद पिलो मागीर तो ब्रश करपाक गेला आनी ताका भुरग्यांक न्ही संवय करात आं रातचें ब्रश करपाक. सो जालें सगळें आमचें न्हू रे ऋत्वीक. हय आनी पावस पडटा अजून बारीक सगळें लायट बीट बंद करून बसला आमगेर. लायट लायल्या हांगा काळो पडटा पावस पडटा बारीक पडटा पण आयज सकाळच्यान पावस पडटा तें एक बरें आहा. आनी जस्ट आत्तां शिवनाथाक कॉल केल्लें सोंपलें खंय इव्हेंट जेवंक बसला खंय पावपाक टायम लागतलो म्हणजे 1 जातलें
कित्याक तें सगळें सामान काडूंक जाय, टायम लागता ताका लागून. ओके, सो आकाश आहा दुसऱ्या इव्हेंटाक. ते इव्हेंट सोंपले की आकाश थंय वयतलो श्रीनाथा कडेन. मी सामान काडपाक म्हटलें येवपाक म्हटलें हांगा एक जातलें. ओके, सो चला आयज थोडेशें नांव घेता आनी बट एक एनिवर्सरी आहा. ओके, ताका विश करया. सो टायम जालो आसा 10 साडे 10 जाता आमकां न्हिदता म्हणसर. ओके, आनी संडेचे म्हणजे जेन्ना हॉलिडे आसता तेन्ना लेट न्हिदता आमी सॅटर्डे बीन. ओके, तो असो आसता म्हाजो रुटीन, म्हणजे नायट इवनिंग टू नायट रुटीन असो आसता. जे आसा पळय ते तुमकां हांवें शेअर केला. होप तुमकां आवडलें बी आसतलें. ओके, आतां थोडेशें पयलीं नांव घेता. ओके, तो फर्स्ट आसा निशा, जुलेका कादर, नीना नाईक, इरफान सय्यद, रेमी मिरांडा, नाझिया, जुलियाना काल्देरा, मिंगेलिना रॉड्रिगीज, फिलोमेना डायस, बर्ता डिसोजा आनी शीतल नाईक. सो हे नांव आसा आयचे. सो आयज न्ही एक वेडिंग एनिवर्सरी आसा आनी बर्थडे आसा, फर्स्ट बर्थडे. तो वेडिंग एनिवर्सरी आसा राजेश एंड रोशनी. विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ आनी जे कितें विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें आनी आयचो डे बरे भशेन सेलिब्रेट करात. ओके, तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी राजेश एंड रोशनी. सो आनी फर्स्ट बर्थडे आसा केलब. चुकता जाल्यार सॉरी म्हणटा की म्हाका न्ही सगळें नांव असं न्यू आसा ताका लागून. कॅलब CALEB. आयज फर्स्ट बर्थडे आसा. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवा तुझे हेल्थ बरें दवरचें आनी सगळे विश पुराय करचें हांव देवा कडेन मागता आनी आयचो डे बरे भशेन सेलिब्रेट कर. ओके, तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे कॅलेब. की पळय थंय कितें पळयता पळय मोटू पटलू. ऋत्वीक न्ही खूब चॅप्टर आहा. जेन्ना आमी TV पळोवंक बसता पळय तेन्ना तो कार्टून लायता, चेंज करता. जेन्ना आमी कामां फ्री आसता म्हणजे आमी कामां बिजी आसता पळय तेन्ना तो मोटू पटलू बी पळयना, तेन्ना खेळत बसता. कसलें मॅजीक वदोळच्यान हेच खेळता तो. आतां व्हिडिओ एंड करता हांव. कितें आसूं न्ही जालें. आतां पावसान भायर वचूंक मेळना न्ही. सगळें मोडून घालता ते ब्लॅक कलर आहा सकल. तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. आई जॅमी पडली आसा आई आनी जायत ना उठपाक. बाय म्हण सगळ्यांक. ऋत्वी सगळ्यांक बाय म्हण. चला.